गोय राज्य उच्च शिक्षण परिषदेन गोय सरकाराचे मजतीन डिजिटल गोय युवा मंडळ DGYS ही कार्यावळ घडोवन हाडली। गोंयांतल्या 10,000 विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षण आनी उच्च कुशळटाये खातीर उद्देग प्रदान तंत्रज्ञान शिक्षण दिवप हो ह्या उपक्रमाचो हेत। ही कार्यावळ डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जाली। हे कार्यावळीत 5,000 वयर विद्यार्थ्यांक तंत्रज्ञान उद्योगांतले नव्यो प्रवृत्ती आनी साधनांचेर चर्चा करपाक मेळ्ळी। खंयचेय फाटभुंयेच्या बॅचलर वा मास्टर विद्यार्थ्यांक तंत्रज्ञान कंपन्यांनी नोकऱ्यो मेळोवपाक मजत करपा खातीर ह्या कार्यावळींतल्यान डिजिटल गोवा शिश्यवृत्ती कार्यावळ सुरू केली। आमकां शिकपाक जाय वीच इज एन ऑप्शन्स ऑपॉर्च्युनिटीज कितें अवेलेबल आसा। हांवें आत्तां तुमकां विन्सन रामोसाची गजाल सांगली। विन्सन रामोस इज एन गोंयकार हू इज जस्ट ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत ताज ग्रुपात जॉइन जाल्लो। आज ही इज द वायस प्रेसिडेंट ऑफ द ताज ग्रुप। विन्सन मातसो उबो राव। ही इज द वायस प्रेसिडेंट फॉर द ताज ग्रुप। गोंयकार आमचो चोडणाचो भुरगो ज्याने हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरात वायस प्रेसिडेंट जर ताज ग्रुपाचो जावपाक शकता आसत जाल्यार तुमी जस्ट विचार करात। म्हणजे हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरात आमच्या कडेन फुडल्या 5 वर्सांक 2 लाख जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा। 2 लाख जॉब आफ्टर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर ज्या पद्दतीन डेव्हलप जाता त्या पद्दतीन म्हाका दिसता न्यू कोर्सीस विथ द स्किल डेव्हलपमेंट ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फाउंडेशन हाच्या बरोबर जे आमी नवीन कोर्सीस सुरवात करता ते सगळे कोर्सीस फ्रंट डेस्क आसतलो बाकीचो म्हणजे हांगासर रूम बॉय पासून ते बाकीच्या सगळ्या पर्यंत। A very unique public-private partnership, one of the first in India where a private company, Newton School, is partnering with the government of Goa to do a boot camp for 6,000 to 8,000 people together. It's very unique, and out of this we'll take hundreds of students and give them more rigorous training and get them placed into some of the top tech companies in India. Could you brief about upskilling a little bit more? Yeah, sure, sir. So I think the need of hour is upskilling. If you look at the word itself, what it means is that people continues to increase their skills and get into the latest technologies, get to learn the latest skills. So upskilling, especially for India, is really important because if you look at today, there are no dearth of job. The jobs are in ample number. What is lacking is basically the number of people who are skilled enough to take up those jobs. So with this program, we'll be able to upskill thousands of students of Goa and transform Goa into the digital hub of India. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, समरिता कणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।